ती बोंती बापा सोमेस्तामी जमल्या संतोष बरी काळजा तुका हरसिता जेजू क्रिस्ता मुका पवित्रात्म्या संगी सोडवणेच्या देण्या तुका दिन वाजता भुरगी आमी तुजी तुझे सरशी येवून काकू दया तुझी भक्ती नियाळता उतर तुझे आयकून जिणी आमची बदलून जिविताचे वाटे पुढे समकता एक घडी बरोबर बसशी आमी मोगाल भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आयच्या दिसाच्या ह्या सर भक्तीपणाक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक देवाच्या उतराचो नियाळ दिवंक आराधन चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसात मनादी बाप दीपक नोरोन्ना गवांते निड्डोडी फिरगजीचे नोरबाटायन मेळाचे याजक जावन आसात प्रस्तुत ताकोडे तांच्यो वस्ती जावन आसा थंयसर तांचो जागो आसा आनी थंयसर दोग याजक ते सांगाता जियोन आसात बाब दीपकाची थोड्या वर्सां पयलीं म्हाका वळख आशिल्ली शेळताडींत 6 वर्सांची सेवा तांणी दिल्ली जावन आसा आनी आतां मूडबिद्रे वारड्यांत जायतो वावर करन आसात विविध फिरगजांनी वचून जायती सेवा ते दिवन आसात प्रत्येक जावन आलंगार फिरगजेन हांवें तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार मोगान ओपोवन आज हांगासर आसात आयच्या दिसाचें हें सगळें भक्तीपण चलोवन वचून विशेश जावन आमचे खातीर ते मागतले ते देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन बाब दीपक नोरोन्ना तांकां हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा एक जोरान ताळयो दिवन पात्रापाक आमी स्वागत करया मोगाचेनो आयच्या दिसाच्या मिसाच्या बलिदानाची इंतेसांवां ह्या परी आसात अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात विलियम डिसोजा कल्याणपूर जॉन रोगो किरेम ग्रेसी डिसिल्वा माडंत्यार रॉयसन डिसोजा कोलालगिरी देरोन डिसोजा डीरन डिसोजा कालतूर विजय फर्नांडीस उडुपी स्विझल पिंटो किन्नेगोळे अशोक कोप्पा सुरेश कोप्पा श्रीनिवास कोप्पा अल्फोन्सो डिसोजा कोप्पा लविना डिसोजा कोप्पा जसिंता मोनिजास कोप्पा स्विझल आनी एडल डिसोजा जोसेफ डिसोजा कोप्पा फ्रांसिस डिसोजा कोप्पा सिंथिया डिसोजा बेंदूर आयवन डिसोजा पालघर कॅनडा PR फावो केल्ल्या खातीर तो विशेश जावन अर्गां दिता गॉडविन आर लोबो कुलशेखर रॉबर्ट फ्लाविया क्लेविया लुईस वामंजूर ॲग्नेस फर्नांडीस मुल्की आयरीन पिंटो आनी कुटाम शिरताडी प्रत्येक ते सांबसोद मीस पेटयतात रियोना अलिविया फर्नांडीस उडुपी रॉय प्रियांका किरेम आयवन डिसोजा पालघर बरें काम फावो जावचे खातीर देवादीन एवलीन डिकोसाच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयतात तांची भुरगीं निड्डोडी देवादीन लुईस आनी लिना डिसोजा आत्म्या बसोन मीस पेटयता आशा साल्डाना निड्डोडी ह्या सर ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागतना आज ह्या पवित्र तळाक सांजूद देवाच्या पांयां तळा जे कितें आमची ते सवां मागणी घेवन आमी हांगासर आयल्या ही सगळे ते सवां मागणी सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश तरान मागया मोगाळ भवन आनी भयणीनो कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें येना देव सकड संगती साध्य करता हो म्हयनो मार्च म्हयनो आमी स्त्रियांचो जुबल्यो जावन समर्पण करता स्त्रियां खातीर विशेश जावन आमी मागता आनी आज ह्या भक्तीपणा वेळार भुरग्याचें देणें आशेतेल्या सर्व स्त्रियां खातीर आमी मागता देवाची ती सकत कृपा तांच्या जिवितान वाळून तांणी आशिल्लें भुरग्याचें देणें तांकां लाभच्या खातीर आमी सगळ्यां ह्या विशेश त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया सगळ्यां आमी उबे रावया हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक आयती करया बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जिवन जेजू ख्रिस्त ती बोमगाच्या भावानो आणि भयणीनो प्रत्येक सावन हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकानो एक कुटुंब सावन पवित्र एवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती
आमच्या पत्रून सांजू तद्देवाच्या मरिपात केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवंक या मंगळारा दिसा आमी ह्या आलचारी बोवारी सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती बावटान मागोवंक आपण दिता. प्रत्येक जावन आज आमची तेसावां आमची इरादे घेवन ह्या पुणशेताक तुमी हांगासर आयल्यात. सांत जो तद्देवा मारिपात तुमची तेसावां तो स्विकार करून दी आनी तुमकां आपल्या बेसावां आनी कृपा भरोवन दी म्हण आमचे मागणे आज तुमच्या गती जावन आसा. आमची कुटुंबां भावार्थान आनी बरवशान मागणी करची कुटुंबां जावं रुपीत करूंक आमचे वाडे आमचे पिरगस आमचे दिएसीस आनी सगळे भक्तिकां हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक माया मोगाची प्रतिरूप जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान जेजूची कृपा आमी मागया. तर आमी मावन रावया. आमच्या अंतस्कनाची जडती आमी करया. नितळ काळसान हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरू सांगता. मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा दमदूत सांदूत देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलाय. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें दडल्या जेजू क्रिस्ताक बावटान मानून घेवंक तुका वळखूंक फावो कर आनी अशे अख्ख्या पृथ्वीचेर तुज्या पवित्र सभा वाडटा वचूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते उतर हांवें करूंक फरमायला ते करता. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंप्यांक बी दिवंक आनी जेवतेल्यांक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात. ती सुफळ करतात तांतूं किर्लोंक लायतात आनी हे केल्ले शिवाय पाटी वचनात. तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरता ते उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतर हें. उपकार. नितिवंतां तांच्या कश्टा अनवरांतली सर्वेस बरी वार्ता. नितिवंतां तांच्या कश्टान वारांतले सर्वेस पोरणी वार्ता. मुझे सवे मेळून
खाताळ्यान आमी सकट ताचे नाव अर्सिया. सर्वेस्परा हांव मेळोंक गेलो, ताणे म्हजे आयकले आनी आयकून सर म्हज्या कश्टा अनवरांतले म्हाका ताणे निवारले. नीतिवंतां तांच्या सर कश्टान वरांतले सर्वेस्पर निवाता. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोष बरी जाता. ताची मुखां मळां लजेन दीस बावाना. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका साप दिली आनी सगळ्या अनवरां आकांतांतलो ताका निवारलो. नीतिवंतां तांच्या सर कश्टान वरांतले सर्वेस्पर निवाता. नीतिवंतां तांच्या सर कश्टान वरांतले सर्वेस्पर निवाता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सामतेओ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तो वळू जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, तुम्ही मागताना अनबावटच्या बरी जायते बडबड नाकात. येतेश्च म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुम्ही तांचे बरी करिनाकात. कित्याक आपणा लागीं मागच्या दीस खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा, आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, जशें सर्गीं तुजी भुमी पवित्र जावन तुजें नांव, तुजे रास येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचे चुकिल्ल्यांक आमी बक्षितांव, तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळणें वरिनाका आनी कोट्यांत थावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापी तुमची गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापी तुमची गुन्यांव बक्षचो ना. देवाचे उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. जीवन जेजू क्रिस्त थंय भौमगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भक्तिकानो, एक फावटी इस्कॉलाच्या टिचेरी भुरग्यां लागीं विचारलें, ह्या संवसारांत वेगान वेळची वस्त खंयची गी म्हूण.
आनी थोड्या भुरग्यांनी जाप दिली आवाज. आनी थोडी भुरगीं म्हणाली उजवाड. आनी थोडी म्हणाली बंदुकेचो गुळो म्हूण. अशें एका भुरग्यांनी तांच्या तालेंता प्रमाणे टिचरीच्या सवालाक जाप दिली. आनी क्रमेण ते टिचर म्हणाली हें खंयचेय भुरग्यान न्हय, ह्या संवसारांत भोव वेगान वेची संगत म्हळ्यार मागणें म्हणाली. वय मोगाळ भावा भयणीनो, मागणें म्हणटना म्हाका उगडास आयलो. एका बिरगजीन आशिल्ल्या 2 कुटुंबांचो, ह्या बिरगजीन न्ही दुसऱ्या. आनी 2 कुटुंबां एका राती 8 वरार दोनूय कुटुंबांतले तेर्स आंबोरी कंतना गायताली. आनी एका कुटुंबाच्या की अनेक कुटुंबाचो आवाज चड. एका रितीचो स्पर्धो. देवाची स्तुती कुटुंबान आसली वय, पूण त्या दोनूय कुटुंबांनी मदें राग अगे दुस्मानकाय आसली. एकामेका पळल्यार तांकां जायनातलें. व्हडली सोंडी जाताली एकामेका पळयतना. आनी आतां तुमकां कोत्ता प्रार्थनेचो काळ, कुरसांवाच, मागणें. आनी देवा दयाळ काकूळ तिचें एक गीत व्हड्या मोपान गायतालीं ती. मोगाळ भावा भयणीनो, सवाल इतल्यांत खंयसर पावलें तांचें देवास्पण. त्या कुटुंबांची जो खंयसर वस्ती करीत, खंयच्या देखीक भाग्यवंत त्या देवाची स्तुती वंटांनी मात जाताली, ताज्या काळजांत तावन देव पयस आसलो. आस आमी आमकांच विसारया. ह्या पुणशेताक आमी हांगासर आयल्या. एका मंगळारा नोवेनाच्याक आमी पात्र घेता. आमच्या जिवितांत मागणें आसूंक जाय म्हणल्यार त्या भरवशांच्या पातयेन आनी मुखार आमी हांगासर येता. खऱ्या स्पिरितान आमी मागणें करता. मागणेचो खरो स्पिरीत आसा जें म्हणल्यार म्हाका उगडास आयलो आमच्या मोगाळ रविंद्रनाथ टागोराचो. रविंद्रनाथ टागोर म्हणटा, मोगाळ भावा भयणीनो, जर ही 3 संगती आमकां उगडास आयल्यार आमी आमच्या अंतस्कंद जडती करूंक जागी शकतल्या. तो म्हणटा, जर तूं देवाळाक वचून तकली बागोवन मागणें करताय, ताचे की पयलें तुज्या पेल्या लागीं तकली बागय. आनी तुवें कसलेंच वायट केलां तर ताचे थंय खलतणपणाचें बोगसाणें माग. जर तूं देवाळाक वचून दिमी घालूंक मुखार वेताय तर पयलें ताच्या की अस्कत आशिल्ल्या मुखार तूं तुमी मोड. आनी तांकां तुजो हात उखल नाका, तांचे थंय मस्ती करिनाका म्हणटा. आनी अकरेक जर तूं देवाळाक वचून तुज्या पातकांचें बोगसाणें मागताय तर ताचे की पयलें तुका दुखिल्ल्या त्या खालसांत हांव बोगसी तर देव आमचें मागणें खंडीत आयकता म्हणटा. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या 3 अंतर आमी आसां तर आमचें मागणें सार्थक जावंक पावतलें. आयच्या पवित्र पुस्तकांत आमच्या सुम्या शिकिल्लें आपुरबायेचें सिसांग मागणें जावन आसलें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या शुभ बर्तेन आमी आयकलें. तें जावन आसलें आमच्या बापा मागणें. एक श्रेश्ठ मागणें. जेजू ह्या मागण्यांत देवा लागीं बापाय भुरग्या संबंद रुपीत करूंक आमकां आज उलो दिता. देखून जेजू देवाक उलो करूंक बापा म्हणलो शब्द वापरता. जशें एक भुरगें आपल्या घरांत आपल्या आवय बापाय ती मोगान उलो करता, आपणा कितें जाय तें विचारता आनी आपणाचो बाप म्हूण ताका मोगान खंडीत तें पातयेता. त्याच परी आमी हांगासर जमली सर भक्तिका मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या बापा मागण्यांत सर्गीच्या बापाक पातयेन आनी मोगान आमी उलो मारूंक जाय. आनी बापाय भुरग्यांचो संबंद रुपीत करूंक कशें तें भुरगें आपल्या कुटुंबांत बापाय थंय विचारता, त्याच मापान आमी आमच्या बापा मागणें म्हणटा आसतना ह्या मागण्या वेळार आमचो मनोभाव कसो आसा जेगी म्हणलें आयच्या शुभ बर्तेन आमी आयकलें. आमच्या बापा मागणें आमी सबारबडी म्हणटा.
ह्या मागण्यांत 7 विनवण्यो गुंतल्यात आनी तांतल्यो पयल्यो 3 विनवण्यो देवाक संबंदल्यो उपरांतल्यो 4 विनवण्यो तांकां आमी समर्पण घालून जावं अस्त्रकाळ जियोंक आपयता. तर बोमगाळ भाव भयणीनो, मागणे आयच्या दिसा म्हणटा आसतना मागण्या विशयांत नियाळ करता आसतना थोड्यो गरज्यो संगती सांगूंक आनी मोतीन दवरूंक हांव तुमकां जागयतां. तर पयल्यान पयलें मागणें म्हळ्यार कितें म्हणलें सवाल तुमच्या मुखार उदेत आसतना आविलाची भगवंत तेरेज मागण्या विशयांत अशें बरयलां. मागणें दोगां इश्टां मदलो मोगाचो बांद जावन आसा. मागणें देवा आनी मनशां मदलो मोगाचो बांद देखून मागणेक संबंद जावन आसा. मागणेक इंग्लिशान आमी म्हणटा रिलेशनशीप, संबंद देवा आनी मनशां मदलो, मनशां आनी देवा मदलो हो संबंद बोमगाळ भाव भयण्यो तो रुपीत करूंक आनी मागणें आमचें करूंक आमी देवा मुखार सदांच येता. आनी दुसरें सांगचें तर मागणें एक मोगाचो संबंद जावन आसा. एक मागणी लविंग रिलेशनशीप कशें संवसारी जिवितांत एका समाजान आमी चल्या चलये मदीं एक मोग उपजाता, वाडटा आनी मोगाच्या शिखरा भोंवता. तशेंच तोच मोग त्याच मापान एका मनशा मदीं आनी देवा मदीं उपजाता आनी तो आपल्या शिखरा पावता आनी पवित्राच्या दिसा सुवातलो तो मोग मोगाचो संबंध आमच्या बापा कडेन आमी एक जाता. आनी तिसरें जावन आसा मागणें एक संवाद. मागणें आमी करता आसतना इंग्लिशान आमी म्हणटा डायलॉग विथ आवर फादर, डायलॉग विथ आवर जीजस. आनी हे मागणें एक काम न्ही. सबारपडी थोड्यां बगूंक पुरो एक मागणें म्हळ्यार काम गी म्हूण बिलकुल न्ही मोगाळ भाव भयणीनो. बगार एक संबंद, एक डायलॉग देवा लागीं आमी करचो जावन आसा. देव मनशा लागीं उलयता आनी मनीस देवा लागीं उलयता आनी हो संबंद द्वितीय नियमांत 6व्या अध्यायान 5 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. हें पुस्तक आमकां मागणें कशें करचें म्हूण शिकयता. तर देखून जेजून आपल्या शिसांक मागणी करून शिकयता आसतना अशें म्हणटालो, तुमी मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग दार दांप आनी थंय गुपीत आसच्या तुज्या बापा लागीं. मातेवाच्या 6व्या अध्यायान 6 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आज मिसा गेल्या उपरांत आमी खंयचें कूड सोदचें म्हूण तुमची भोगणां आसूंक पुरो. ही कूड तशी न्ही, बगीत ही गुपीत कूड जावन आसा आमचें काळीज. तुजें काळीज त्या कुड्याचें दार जावन आसा तुजें गिन्यान आनी सगळें धाप आनी एका खालसा मनान आंतरीक मनान देवा लागीं तूं माग आनी थंय तूं एक जाताय. देवा आनी तुमचो मदलो संबंद वाडटा आनी अशें मागणी पळादीक जाता. मागणें कशें आसा, बुकांतली मागणी आमी बायाट करता जावंक पुरो जाल्यार हांव कितें मागतां म्हाका कळीत आसा. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणो, निजाय की आज एक वर्थेंत दुस्कें जावन आसा. त्या देखून बोमगाळ भाव भयणीनो, आमी समारपणी मागता. आमकां ल्हानथावन आमकां मागोवंक शिकयलां जावंक पुरो आपल्या आवयन, इस्कॉलाच्या टिचरीन, ह्या इगर्जीन, एक मणियेरान, ह्या पाद्रपान, ह्या सिस्टान तुजून शिकयतना आमकां मागोवंक शिकयलां. तर आज आमची विंचोणी आमी करता आसतना मागणी आमकां आयच्या दिसा मागण्याक थोडे प्रॅक्टिकल इशारे तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशयतां. पयल्यान पयलें बोमगाळ भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत मागणें अर्थ बरी जायज तर तें उरयज तर आमकां एक फिक्स्ड टायम आसूंक जाय तें मागणें करूंक. केदाळाय मन आसल्या वेळार कोणें एकल्यान सांगलें, या बापायन ह्या आवयन सांगलें, त्या बियान भुरग्यांनी मागणें केलें तर तें मागणें जायना. टीव्हीर ताजे असंत प्रोग्राम येता म्हूण आमकां कळीत आसा आनी त्या प्रोग्रामाक आमी राखून आसता. तस मिसाचो वेळी तसोच आसा. हांगा खुशी आसल्या प्रमाणे विघरार मीस केल्यार तुमी येवंक तयार आसात की ना? बिलकुल ना मोगाळ भाव भयणीनो. घरांत तशेंच आमकां खुशी आसल्या प्रमाणे मागणी करूं जायना. सकाळीं जावं सांजे जावं ताका जोगतो टायम आज आमी डिसायड करीचें पडटा. आनी कुटुंबाचे सर सांदे ते मागणेच्या वेळा हजर आसाचे. जर मागण्याक आमी टायम फिक्स करता, एकली मागण्यात भाग घेता, निजाय की आमचें कुटुंब बळदीक जाता. आमी मस्त बिजी आसूंक पुरो ह्या संवसारांत बोमगाळ भाव भयणीनो. एकलो मनीस ह्या संवसारांत सगळो बिजी. नो टायम एवरी टायम वी आर बिजी म्हणटा इंग्लिशान.
तर देखून आमी कोणाकी पुरपुरचे नाका आमी बिजी आसा फादर ह्या वेळार निम्मेरलो वेळ खंय आसल्यारी आमच्या घरा पाटी येवचें आमच्या मागण्यार भाग घेवचें आनी जेजू आमकां आपयता म्हणल्यार आमी समजोवचें हे कोणाच्या पर्सा खातीर आमी मागचें करचें न्ही आमच्याच खुद्द वैयक्तीक बरेपणा खातीर आमी सुम्यांत ही मागोवंक आमी मुखार येता तर हे सुम्यांत दिल्लें आपणे म्हूण चिंतचें आनी जें कुटुंब सांगता मागता तें सांगता बळटा हें आमच्या मोतींत आसा तवळ आमचें कुटुंब सांगता उरतलें तर मोगाळ भाव भयणीनो दुसरी गजाल जावन आसा जायत्या कुटुंबांत आमी सांगता मेळटा सुखी नांव थोडे बडी मात्र मागणी करता देखून आमच्या सांगता आमच्या भुरग्यांक ल्हानाच्यान हे मागण्याची अभिरुची शिकयल्यार ते जाल्यार मात्र तांचे जावन जाता ना तर आमी कितें करचें म्हळ्यार ती धाकटी आंबोरी आनी व्हडली आंबोरी म्हाका गोत्तू ना पोर कळ्ळें एका भुरग्याक विचारलें तुमचे मागणी करतात की वय बा थंय जाल्यार कशें करता ना मम्मीन धाकटी आंबोरी शिकयता म्हूण म्हाका गोत्तू नासलें आज मातसो पवीस सभान धाकटी आंबोरी आनी व्हडली आंबोरी म्हूण आमची आसली एकच आंबोरी ती जावन आसली त्या देखून म्हाका भाव भयणीनो आज भुरग्यांच्या तोंडांत आयली ती धाकटी आंबोरी करया म्हूण तर आज आमी वडिलां सावन एक आवय आनी बापाय सावन आपल्या भुरग्यांक खंयचें मार्गदर्शन दितांगे म्हणलें वाचपी सवाल आज आमी आमकां विसरचें भोव गरजेचें जावन आसा ल्हानाक ह्या मागण्याचो अर्थ कळना कित्याक म्हळ्यार रेडे धांवडिल्ल्या बरी आमचें मागणें जावन आसा कितले वग्गी आमचे मागणे मुक्त जाता कितले वग्गी आमचे मीस आराधन रितेर मुक्त जाता तितले वग्गी आमी घरा पावता म्हणलो एक उल्हास संतोश आज आमच्या थंय आसता तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो कितलो वेळ पाठ केल्यार आमी मागण्या खातीर चड वेळ पाठ करूं नाका म्हूण बगता थोड्यांक तर आज अरियतली ह्या पुणशता आयिल्ल्यांक मागण्याचो वेळार कितें डिस्ट्रॅक्शन आसल्या बरी विशेश करून आमच्या भुरग्यांक ल्हानाक आमी देख जावया अर्थ बरी जावच्या खातीर व्हडांनी देख दिल्ली ती ल्हानां पावलतात आनी ही काणी मातनी बगर आमची जिणी भुरगीं पळयतात आनी लेट अस बी एग्जाम्पल टू देम एज ए प्रेयरफुल पर्सन इन द फॅमिली आमी जावन आसा मागणी करतना आमी देवाचेर उस्तार वचता आनी मोबायलाक थोडो वेळ विराम दिवचो भोव गरजेचो जावन आसा प्रत्येक जावन आमी फस्ट ह्या करिज्माच्या काळार त्याग करता त्या एक मोबायलाक एक 40 दिसांचो त्याग आमी करच्याक रेजोल्युशन पास करया आनी जेन्ना आमी मोबायल सायडीक दवरून विराम करून आमी मागणी करता आमच्या पिरगोशीन फॉर एग्जाम्पल सांगता मोगाळ भाव भयणीनो एक बोटलेर ना देखून हांव काणिके वेळार काणिकेच्या कोयराचें सांगता मसली बजूंक गेल्या भितर इल्ली परतून येता तुमी काणिकेची गीत गावया म्हूण गेल्यार तुमी म्हणनान गी ओ कोलो पाद्र्याब वय मोगाळ भाव भयणीनो जर पाद्र्यापान चूक केल्यार मात्र ओ कोलो पाद्र्याब गी म्हूण जर लायकान चूक केल्यार ओ कोलो लायक म्हूण आमी म्हणना तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हें वर्स आमकां पाप साहेबान चुपलेवचें वर्स दिलां मागण्या चड आदिती दिवन आमकां हें केलां तर आस ल्हान तशें व्हडा आज आमी हांगा जमले आसतना मागण्याक अभिरुची आशिल्ल्या लोकांक ह्या भक्तिकांक आस ह्या पुणशेतान हांव 4 मेटां तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां पयल्यान पयले भोव मोगाळ भाव भयणीनो करिज्माचो काळ एक कृपेचो काळ जावन आमकां दिला आनी प्रत्येक सावन ह्या जुबले वर्सा आमची चिनी बदलापाक एक ऐन वेळ जावन आसा देवा थंय फाटीं परतूंक आस सोमी आमकां आपयता मागणी करता आसतना त्या आपणाच्या अभिरुची मारिपात खंयच्याय गांवांत आसूंक पुरो आमी मागण्याक प्रामुख्य आमी दिवया आनी जेन्ना आमी दुसऱ्या जाळांत पसतावन तर एक जाळ जावन आसा भद्रतेनी सौकर्य म्हणलें जाळान आमी संपडल्या मोगाळ भाव भयणीनो आंकार आनी मोसरत म्हणल्या जाळांत आमी संपडल्या आमचें जिवीत आदले गायी आसामदनाच्या जाळांत आमी आसा आनी अशें घुसपड आनी गोंदळाच्या संवसारांत आमी आसतना आमकां डिस्ट्रॅक्शन जाता मागण्यातान पयस वयता आनी मागण्या लागीं उंच्याक भोव मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या सुम्यान शिकिल्लें मागणें आमच्या खालसांत गुंडायतान अर्थ करून ह्या जुबले वर्सा आमी तें आमच्या घरांत आमच्या सेसांबारा आमी आचरण करूंक आमी पळया आनी दुसरें मेळ जावन आसा भोव मोगाळ भाव भयणीनो आमी सवार पचूंक ती पाटलें चिंता परणे आमी सगळे सोडया बरोवस आमकां निराशी करिना म्हणल्यार तें काल मोगाळ भाव भयणीनो कितलें घडलां तें आदल्या जिवितांत तें चिंगमा बरी आमी चापचें नाका
अरे एक बटी आमी चाबोवन 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 आसता बघा रे एक मागणेची व्यक्ती जावन आसल्यार हांगा पती पत्नी आसत जावंक बरो भुरगीं आसत जावंक बरो कितेंय तुमी चड चूक केले जाल्यार एकामेका बगसून सबार घरांनी आमी पळयता मोगाळ भाव भयणीनो भुरग्यांनी एक ग्लास फुटिल्लो जाल्यार तांकां 6 म्हयने आवय बापायचें चिरी पिरी आयकूंक आसता कांय दाळा ताणें भुरग्यांक ग्लास धरलो त्या दाळा सुरू करता आवय तर मोगाळ भाव भयणीनो आस आमी हांगासर मागण्या रुपीत जावच्याक हांगासर आयल्यान तर आमच्या भुरग्यांक आमी देख दिवया मागण्याच्या स्पिरितान आमी वाडोवया ह्यो 40 दीस मागण्याच्या स्पिरितांत उपासान दान धर्मा मुखार आमी येता तर निसायकी फाटलें सांडून मुखलें जिवीत मुखार व्हरूंक देव आज आमकां आपयता आनी तिसरें जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो जेन्ना आमी मागणी घेता जेन्ना रेतिरी पात्र घेता जेन्ना आमी आराधना आमी पात्र घेता त्या वेळा आमकां पवित्र सगळ्यान आमी भरता आमकां धराळ बेसांवांनी आमी भरता ती बेसांवां हेरांक दिवंक आज जेजू आमकां सर्वांक ह्या मागण्या मुखार उलो दिता जेन्ना आमी एकामेका बगसून देवान दिल्लो सुस्पिरीत ताच्या मागण्या मुखार आमी ती हेरांक बेसांव दिता निसायकी मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी वर्ते जावंक पावता तर आज मोगाळ भाव भयणीनो क्रमेण जावन आसा 4 मेट आज आमच्या समाजेंत आतां 40 दिसां केली रजा जाल्या खंयचें संभ्रम आसना कितें जाल्यार एक मोर्न मात आसतलें त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो आमचे आचरण करचे ते सक्रामेंत संभ्रम जाल्यात आमचे सक्रामेंत आचरण जावं तीच मागण्याच्या स्पिरितांत आज बावतीप जावं दी कुमगार जावं दी कितेंच जावं दी एक संभ्रम जाला वरतो तर आचरण आनी आमचें जिवन सांगता चमकोंद जेजू आपयता तर एक सांगणे आसा 100 उंदरांक खावन माजर यात्रेक पयना गेले म्हूण सांगता ताजो अर्थ कितें जायत्यांक मांकोड करून बुडोवन बगेत जगा भेट केल्या आनी आतां येवन पाटी पटीन तशेंच करता म्हूण जाता तर मोगाळ भाव भयणीनो आमची जिवीत आमी बदलिना तर बगेवन जाग्यार येवन ह्या माजरा बरी आमी जाता तर कितें फायदो घे म्हणलें वाजबी सवाल आज आमी आमकां विसरचें भोव गरजेचें जावन आसा प्रत्येक जावन विगार एक मोगा विशांत सरमाव दिता मागीर मेस दिल्या उपरांत कोणी मेळोंक येता जाल्यार तो रागान उलयता बक्षना विशांत सरमाव दिता मात तुमी म्हणपण पळयतना ताजो पुळपुळ धांवन तो तुमच्या कडेन जोरान उलयता तर चाबोंक आयल्यार कितलें बरें गे म्हणलें तुमी तुमकांच विसरचें भोव गरजेचें जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो मागण्याच्या स्पिरितान आमी आसा तर तुमी जेजू क्रिस्त आमकां अरी एका दिसा प्रत्येक जावन ह्या 40 करिज्माच्या काळार प्राजीच्या काळार कुरपेच्या काळार आमी आसा आसतना कुटुंबाच्या सरसान्यांनी येराला राजी जावंक एक ऐन वेळ जावन आसा एकामेकांक प्रोत्साहन दिवंक सबस्की पटोवंक कुटुंबाचो बांद वाडोवंक आनी अशें प्रयत्न करूंक तो आस ह्या मागण्या मुखार उलो करता आमी आचरण करचें फकत बैलो आडामण जायनासतना बघा देवा मुखार आमी करचो तो सॅक्रिफीस तो त्याग तो एकवट समाधान आमकां मेळच्या खातीर आमी करची मागणी आमी करचें उपास आमी करचें दान धर्म ह्यो भक्ती करण्यो ह्या करिस्मान मोगाळ भाव भयणीनो आमकां सार्थक जावं दी आनी बऱ्या पुढारा खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर ल्हान क्रिस्तांव समुदाया खातीर आनी अख्ख्या देशाचे खातीर हें आमचें मागणी आनी देवाचो आशिर्वाद आमी मागता आसतना आनी ती बेसांवां हेरांक वांटूंक आज आमी उलो दिता आसतना तसो तुमी जेजू क्रिस्त मागण्या मुखार आमकां स्पिरितान बरोवन हर एका भक्तीक हांगासर आयल्यांक संतोश समाधान समृद्धी मेळोवन दी आनी अशें एका कुटुंबाक जिवंक तुमी जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक तेज्या कृप्या देण्यांनी बरोवन दी म्हूण मागया आमेन. आयल्या आमी तुजे वेदी लागी बापा भेटोच्या काणी पाती आमी पूण भुरगीं तुजी बापा स्वीकार करी काणी घे बापा ही काणी कामची घे बापा ही काणी कामची घे बापा ही काणी कामची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व देवा पामान तसलें जामून मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्या पवित्र पित्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा भगवंतम सांजुदान आपणाक आपणयल्ल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताजे सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वरयलें. ती सडवण आमच्याय काळजाच्या मनाक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सडवणीच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बोळ दी क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारांनी सशनाच्या देवा सर कळणे सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्राची कोणा जावन ह्या संवसारांत सदांच उरच्या आनी सर्गीची शिकोण सगळ्या मनशां प्रगट करच्या. तुवें ती धर्मदूतांची बुन्यादी तीर आनी गोट बांदून दवरलाय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजी किर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबारा संगती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धडून देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कस म्हणून सोसो वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयाच आनी कायाच. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णी कराराचें रगत पदकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वरचलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबडताचो गोड आमी परगटया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पुनर्वरवी. तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वचिवितचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्ता पवित्रत्म्यान एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियोन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जुवान पणसो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव घामरये देवाचे माये सांगाता, बगेवन झुजे तिचो पती, बगेवन दम दोता सांजू दोतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान गांवांत दी. आंदा सांगता तुजी माई मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं. त्याच वरवीं त्याच सांगता त्याचे जोत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. बोमगाळ भाव भयणीनो, आमच्या सोडून आज्ञा मनान धरून ताणें शिकली प्रार्थना ती घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्कय आमकां दी. सर्गीची बाग आनी आमच्या सडवंदराचे जो क्रिस्ताचें येणें बरवशा अत्रक्तेल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवे आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्याचे जो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांबळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं चियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकां क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची सेळी संसाराची पाप काडटा ती सेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें मित्रींचे म्हाका पवना, तुजे प्राणस म्हाका भलायकी मेळटली. Cristo mucto coso to atapso visrom kona zaito mit menastrol. Cristo mucto kaunita un cursa poriamo tane kelo mogaso sanskar tane moganam gandio. Cristo mucto. Sumikitlo Buddha kakurtice banda सर्वांदितादा
भोगसूंक सदांताय रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताणें खुर्सांत आमचे पासो दिसात मागता तो सर्गांत Krista somorto Krista somorto koso to atapsa Isro kona zaito espera solo Krista somorto प्रार्थुया भौमगाळ बापा भगवन जोत देवाच्या जैतेवंत मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्षा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर ताजे बसेन मरा पर्यंत तुज्या मोगान आनी सेवेन आमकां तीर करून दवर यमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. समीस्तमी बसया. मोगाचेनो परत हेवटी ह्या पवित्र थळाक तुमकां हरी एकल्याकी हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. ह्या करेस्माच्या दिसांनी हरी एका मंगळारा हांगासर सकाळीं 7:45 वरार कुर्सा वाट 8 वरार मीस नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन आसा. उपरांत 10 वरां तावन कुमसारां 10:15 वरार कुर्सा वाट 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवण आसतलें. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन गांठीदुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडे संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची त्या सवां ऑफिसान तुमी दिवची. कावन्सिलींग तशेंच तुमच्या इतर समस्यांक तुमकां आमचे लागीं येवन उलोवंक जाय जाल्यार फोन करून आयलें जाल्यार आमी मेळटा. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. दप्तरान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादीस जुबल्यो कुमगार काजारां असलीं बरीं खरीं आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास दरा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सरभक्तीकां तुमचे खातीर मागतलीं आमी तुमचे खातीर विशेश जावन मागतले. हांगासर मिनी हॉलांत केम्ब्राळ हेल्थ सेंटरांत हांव नर्सां आसात. BP शुगर कोणायकी टेस्ट करूंक जाय जाल्यार मिसा उपरांत आराधना वेळा जावंक बरो वा जेवणाच्या वेळा जावंक बरो ती थंयसर आसात. ताचो फायदो जोडयेत. तशेंच हांगासर म्हज्या दाव्या कासच्या आश्रय बिल्डिंगांत मूडबिद्रे आळुवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची नर्सां दाक्तरां आसात. होमिओपॅथीक मेडिसिनी मेळटा जाय जाल्यार तसोय फायदो जोडूंक तुमकां अवकाश आसा. हर एका मंगळारा सकाळीं हांगासर 9:30 तावन 10:30 वरां पर्यंत मिटिंगां चलोवन वता. अल्कोहोलीक एनॉनिमस ही मिटिंगां चलोवन आसात. त्या देखून तुमकां वा तुमच्या कुटुंबांत कोणी सोऱ्याच्या पिडेक वळख जावन गुलाम जाल्लीं आसात. ह्या सोऱ्याच्या पिडांतल्यान सुटका आशेता जाल्यार ह्या मिटिंगाक हजर जावंक त्या मारिपात बरेपण जोन घेवच्याक हांव तुमकां उलो दितां. हर एका मंगळारा हांगासर टेस्टिमनी दिवंक अवकाश करून दिता. जर तर तुमकां ह्या पवित्र थळार येवन कितेंय बरेपण लाभलां तुमकां उक्त्यान उसारूंक जाय आनी साक्ष दिवंक जाय जाल्यार पयलें जर तर तुमी आमकां सांगलें जाल्यार आमी आराधना वेळार नोवेना वेळार तुमकां अवकाश करून दिता. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना आयचो प्रधान याजक मानादी बाप दीपक नोरनाथ हांचे जावन मानाची वात तुमी घेजय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता. वॉल्टर रोड्रिगस इस्रायल, लुईस डिसोजा निकोटाम किरेम, कुशी मेरी डिसोजा पानीर देरलाकट्टे, तेरेजा लोबो सुरतगल आनी मुखार येवचें कोणी आसा जाल्यार तुमी मानाची वात घेवंक हांव तुमकां उलो दितां. दान दिल्ल्या सर दानीचो उपकार बटयता. देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. आज जेवण आमचे खातीर तयार केलां. नित्य वाड्याकारांनी तांचोय उपकार वटयता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सकाळ आमी दिमी घालया. सांजूद उरतात देवाच्या मनाक. ह्या नोवेनांत आमी भागीदार जावन
सांजूद उठात देव मारिपात देवाची आशिर्वादां कृपा बेसावा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या मोगाच्यांचेर आमी मागून घेवया. पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनातीक पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनातीक पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनातीक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेव जोदता देव सरकारान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासत विनाती करता. सांजूदता देवानी येरसांत भक्त प्रत्येक जावन मुरी आमची सर्गीची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सुमया जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या कारणाचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाका दिसा आमी उगडास करता. बगेवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मोरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतरी होगळाप लाभता आनी सोमेस्त मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्था उद्देशी तूं आतां खरोच आमचे बदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेव जोदता देवाच्या विनवणेन तुज्या मारिपाद उबारच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरो वसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातेनी आमी तुजे थंय उबारता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूदता देवाक विशेष मागणे. ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगेव जोता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीचे सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मोरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीच कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. सर आमी बसया मोगाचे न्हू. सभा जणांनी आज परत हांगासर त्या संवादान दिल्यान ह्या घडये हांव वाचून सांगतना जर तर तुमची त्या सवां आसा जाल्यार तुमी मागा नाजाल्यार तुमच्या काळजा मनांत कितें त्या सवांक घेवन ह्या पवित्र थळार आसात मोगाचे न्हू. खंडीत सांजूदता देव आमचे पासून जायती विनंती करता. ताची मजत निरंतर जावन आसा कित्याक तो असाध्य आसलें साध्य कसो सांत म्हणून तो नांव वाडला मोगाचे न्हू. तर ह्या घडये व्हडा पातयेनी आमच्या काळजा मनांत आसलें सक्कर त्या सवां सांजूदता देव मारिपात सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण करून आमी मागया. 100 जाणांक बरी भलायकी फाव जावचे खातीर तेगांच्या जाग्याचे समस्या बऱ्यान परिहार जावचे खातीर तेगांक गॅस्ट्रीक पिडा गुण जावचे खातीर एकल्याच्या घराचे बोवारी आसचे दुश्टकायेचे समस्या परिहार जावचे खातीर दोगांचें घर बऱ्या मोलाक विकून वयच्या खातीर एकलेचो बांदतेर बऱ्यान जावचे खातीर एकलेचो पासपोर्ट बेगीनच रिन्यूवल जावचे खातीर एकल्याक ताच्या वडिलांक मानान आनी गौरवान लेखच्या कुरपा मेळचे खातीर 12 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मौत आनी जानवाई फाव जावचे खातीर चौगांच्या घरांत शांती समाधान राज करूं आनी मोगान जिवचे कुरपा मेळचे खातीर तेगांची एलर्जी शेळ आनी कोंकली गुण जावचे खातीर एकल्याक टॉफेल एग्जाम बरीकन बरोवंक आनी पास जावंक कुरपा मेळचे खातीर 100 जाणांच्या पेंगटाची आनी गांठीची दूख संपूर्ण गुण जावचे खातीर एकल्याच्या कामाचें ट्रेनिंग बऱ्यान जावचे खातीर 12 जाणांक बऱ्या सांबाळेचें काम फावो मेळचे खातीर 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावचे खातीर एकल्याच्या जाग्याच्या केजीन जीक मेळचे खातीर एकल्याच्या हाता पांयांक बॉल मेळोवंक आनी चलोवंक जावचे खातीर एकल्याक CA एग्जामान बरें मार्क्स घालून पास जावचे खातीर एकल्याच्या हृदयांत दूख गुण जावं आनी भलायकी बरी फावो जावचे खातीर एकल्यान 2 कुटुंबां मदें आसलेलें मनस्ताप पयस जावचे खातीर मागोवंक सांगलां एकल्याक जर्मनीत बरें काम फावो जावचे खातीर
तेगांक भुरग्याचे देणे फावो जावचे खातीर 9 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर एकल्याच्या लंग्सांत उदक भरिल्लें गूण जावचे खातीर एकल्याक कॅनडान बरें काम फावो जावचे खातीर एकल्यान इन्वेस्ट केले पयशे फाटीं मेळचे खातीर 7 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर 20 आनी तेगांक तांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें तांचे खातीर आमी मागया एक तरणाटो कोंब्या काट असल्या वायट सवय वळख जाला आल्ले पयशे पुरो त्या दिशेन करसून आसा ताका ह्या वायट सक्तेत हांव पयस रावंक सुटका मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला लविना डिसोजा म्हणल्यार भयणी खातीर विशेष तरान मागोवंक सांगला ह्या भयणी खातीर आमी मागया मोगाचें जॉयल म्हणल्यार एका भावाक एक बरें काम फावो जावचे खातीर मागोवंक सांगला ह्या भावा खातीर आमी मागया रोशल तावरो म्हणल्यार एका भयणीक मोबायल एडिक्शनांत हांव भायर येवचें कुरपा मेळच्या खातीर आवयक मानान आनी गौरव लेखची कुरपा मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला ह्या भयणी खातीर आमी मागया सल्वोदर लोबो म्हणल्यार बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर मागोवंक सांगला ह्या भावाक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर आमी मागया मोगाचें डिसिल्वा म्हणल्यार एका कुटुंबांत भुरग्याचें देणें असाध्य म्हणून दाक्तरांनी सांगला दोगा दाक्तरांनी असाध्य म्हणून सांगला मोगाचें पूण आमचे मदें दैवीक वैज आसा असाध्य आसलो साध्य करचो आमचो सांत आसा ताचे विनवणेन त्या देखून ह्या कुटुंबांत भुरग्यांचें देणें तांकां विशेष प्राप्त जावचे खातीर ह्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाचें विना म्हणल्यार आमच्या भयणीक मायग्रेन पिडा आसा तकली पडापड आसा ही गूण जावच्याक बरी भलायकी ताका मेळच्या सोमियान आज ताका विशेष तरान आपवच्या खातीर सोमयेची दैवीक सगत करपा ताच्या कुडींत वालचे खातीर संजूद देव मारिपा ताची विनवणी सोमयाच्या पांयां तळा पावचे खातीर ह्या भयणी खातीर आमी मागया मोगाचें एका कुटुंबाक H1B विजा फावो जावचे खातीर मागोवंक सांगला तांचे खातीर आमी मागया एकल्यांक कामांत प्रमोशन मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला तांचे खातीर मागया ICUंत एकलो मस्तो आस्वस्थ आसा ताका बरी भलायकी फावो जावच्याक सोमयाची गूण करची सकत ताच्या कुडींत ह्या घडये वालचे खातीर मागोवंक सांगला आमी मागया मोगाचें एकल्याच्या घराचें काम बऱ्यान जावचें पासत मागोवंक सांगला त्या खातीर आमी मागया आनी एकल्यान एजंटाक पयशे दिवन 2 वर्सां जालीं जाल्यार विजा अजुनूय मेळोंक ना बेगीनचो विजा फावो जावच्या खातीर मागोवंक आनी एजंटाच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला त्या खातीर आमी मागया मोगाचें म्हजे लागीं 6 जाणांनी वैयक्तीक तरांनी तांचे खातीर मागोवंक सांगला प्रत्येक जावन 10व्या क्लासीच्या PUCच्या भुरग्यांक एग्जाम आसा एग्जाम चलोवन आसा 12 ह्या एग्जामान बरेंगन बरोवंक करपा मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला बरेंगन शिकोवंक करपा मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला आनी ह्या सकट भुरग्यां खातीर 10व्या क्लासीच्या PUCच्या सेकंड PUCच्या भुरग्यां खातीर सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करया ह्या भुरग्यां खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाचें 6 जाणां काम नासतना प्रत्येक जावन दुबाय कामा खातीर मागोवन आसात आमचे भयणी विशेष तरान आयविटा रोड्रिगाज ताच्या कामा खातीर हेलेन मेंडोन्सा ही आमची बहीण त्या कामा खातीर आनी तांच्या वांगडा इतर 6 जाणां आशा मारिया म्हणली ती दुबायंत एक कामा खातीर सोदना करना आसा ह्या भयणीक आनी सगळ्यांक जी कोण कामा खातीर सोदना करना आसा तांकां एक बरें काम मेळच्या खातीर आज आमी विशेष तरान परत संजूद देवाच्या मजतीन आमी मागया ही सगळ तेसावां आमचे लागीं कोणें मागोवंक सांगलीं ती तेसावां आमची वैयक्तीक तेसावां सगळ ह्या घडये संजूद देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करना आमी मागया आमच्या हात वयर उबारया आमी सक्रामेंत आमी उबारया मोगाचें आमी मागता आसतना सोमी आयकता मागल्लें दिता त्या देखून फातयेनीन बावरतान आमी मागया आज आमी तेंत आयकलें आमच्या बाबा म्हणल्यार मागणें म्हणटाना आमच्या बाबा ह्या जागान जायते मागण्या विशयान आमकां सांगलें बावरतान मागोवन सोंसणीकायेन फातयेनीन मागोवंक सांगलां त्या देखून ह्या घडये व्हडा फातयेनीन बावरतान सोंसणीकायेन आमच्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें मागीर आमी सोमी आमकां दिता सांजूद देव आमचे कडेन विनंती करता आमकां बळवंत आदार तो जावन आसा त्या देखून ताचे मारिपात ह्या घडये आमी मागया मोगाचें आराधन तुका सोमयान जेसू वंदन तुका सोमयान जेसू नमन तुका सोमयान जेसू स्तुती तुका सोमयान जेसू प्रणिपात तुका सोमयान जेसू जय जय तुका सोमयान जेसू हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया शललललललल हालेलुया 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 मोगळा जेसू या घडी भावना तुझ्या मुखार आसात वडापातेन भावार्थन सांजूद तात्या मारी बा तंजी तेसवा मागणी तुझ्या पायांतळ समर्पण मागता सोमियान जेजू तुझेर बातेन तुझ्या अगणित सत्तेचेर पदवेचेर महिमेचेर आमी बातेनी दोन मागता सांजूद तात्याच्या विनोनी तुझ्या मुखार पावली सकट मागणी तू मानून घे आमच्या गरजांनी भाव हर एका भाव भयणीक हांगासर आयिल्ल्या आपड बरी भलायकी दी तांकां गुण तुझी दैवीक सकत करपा तांच्या कुडींत वाळयत आनी आशिल्लें मागल्लें बरेपण तांकां लाभय आनी त्या मारी तुझी सकत तुझी पदवी तांच्या जिवितांत परजळाय हर एक आमच्या भावनांक या भक्तिकाच्या जिवितांत आशिल्लें बरेपण तुझी खुशी वय तर तांकां लाभय म्हणून आमी तुजे कडेन विनंती कर परतून मागता कित्याक तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना हर एक शक्ती तुजे तुका साध्य आसा आमच्या संतांच्या विनवणेन हर एक शक्ती साध्य जाता म्हणल्या त्या भरवशान आमी मागून आसा आपोड सोमियांचेजो आपोड 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 touch them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, anoint them Lord Jesus, heal them Lord Jesus, may your mighty power flow Jesus, touch Jesus, heal Jesus, may your mighty power flow Jesus, bless anoint Jesus, hallelujah 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 सकड़ा मी निबिगालिया म्हज्या मतीर काळो कान्न म्हजो भावार्थ दंडोलो पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीं तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस धांवडे हे वर्त्या सांत हांव म्हज्या काळजाचे गुंडायेंत हांव तुका उलो मारता आशा संडल्यान बरवस दिवचे खेरीत देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे खांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर हांवें वडापातेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सोमिया जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन मोगाचे न्हू एक घडी दोळे धांपिया ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपा जायत्यांक बरेपण मेळटा हांव जायत्यांत हांव आयकता मोगाचे न्हू भलायकी तांणी मागली ते सवां भुरग्याचें देणें विजा कामां कितल्यांक जाणांक ह्या थळार येवन मागल्ल्यांक मेळना भलायकी मेळ्ळ्या मोगाचें न्हू कितें कितें आजापां ओडू हांगासर ह्या पवित्र थळ्या जाल्यान जावनूच आसात मोगाचें न्हू तर वडापातेनीन आमी मागल्लें दिवचो तो सुमी आमच्या सांगात आसा मोगाचें न्हू तेदून ताणें आमकां करच्या सकट बरेपणा खातीर तसो उपकार आठोवया ताका आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू 5 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक CBSE एग्जामांत सगळे सब्जेक्ट सुलाभ आसल्या खातीर तो अर्गां दिता दोगांक परगांवांची विजा फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्यान चिंतलें काम बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता 6 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक वर्क परमीट विजा मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आनी 8 जाणां तांणी मागले प्रत्येक उपकार तांकां लाभल्या खातीर दनिया देवाक अर्गां दितात तांचे संगी आमी मेळया आमकांय ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपाक जाल्ल्या त्या आत्मीक अनुभोगा खातीर कुडीच्या भलायके खातीर लाभल्या खातीर आजापां अद्भुत आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत घडल्या खातीर दनिया देवाक आमी अर्गां दिवया हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजांत मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर सर्वेस्परा पिडेस्त तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार सर्वेस्परा तुज्या मणयऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी सर्गींच्या बापायचे दीस आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीची सत्य संवाद जारी करून सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर सर्गींच्या बापा आमीचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेल्यांचे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता
तुझी खुशी वयता ती सर ते सवान तू जारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया मोगळा बापा गांवांत तशें बर गांवांत फावो तें काम नासतना कोस्तोंच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांची जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया दयाळ बापा भोवती जिनिये सांगाती मेळा नासतना कोस्टोंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरी जिनिये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबा जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सर्व काजारी जोड्यांची बिरमोत पाव आज आमी विशेष तरान तांचे खातीर मागता तांच्या काजारी जिविताचें मोगाचें फळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया मुरये पिडेस्त तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणीये काकुदीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका आमी लो मारता आमी पद सेवेची बाळकां या तुका च्या कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुधान करता तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर पडटी आनी ह्या पद्देशा उपरांत तुजे कुजे सदैव बोल जेजू आमकां दाखय हे दाळे मोगळे दुलबी औंकारी मुरये बघेवन ते देवाचे मेमोत्सव विनंती कर पिडेस्तां बसोत आतां विशेष मागणी आमी करता आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार आमकां खंय दूख आसा पिडा आसा त्या जाग्याचेर आमचो उजो हात दवरया दावो हात आमच्या काळजाचेर दवरया ह्या त्रिएक देवाक आतां मान महिमा होगळाप दिताना ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया मोगाचें मागया आमचो सोमी गूण करचो सोमी तो दैवीक वैज ताचे व्हरतो धाकटेर दुसरो ना तरी करून ह्या दैवीक वैजा कडेन ह्या त्रिएक देवाक महिमा दिताना ह्या घडी आमकां गूण कर आपोड म्हण आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा थंय घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करूंक तुवें कशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संघस्थानी आनी मतीच्या वकुडीच्या पिडेनी कोस्टोंच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाळ दिश घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडेशिडेंतली गूण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन सोम्याचे नावी आमचो आदर ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वस्व तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया दयाळा सोम्या बाबार्थाच्या बुजवणदारा तुजी मीत मिरनातली दयाळ आमी मागता पिडे शिडेन कश्टच्या तुज्या भुरग्यांक ताजे राखण बडवे सदां सत समाधान सांबाळून दीत एकामेकाक चूक समजून आनी मानाभेद पयस करून एकामेकाक खालसा दावन बोगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारसून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सोम्या सदांच तुजे सांगता राव तुजे आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन जो चियेतान राज करताय सस्नाच्या सस्ना सर्वस्व देवा तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाच्या प्रकाश तुमचेर पांकूं तो तुमकां मायपासाने काकुळतीन वागोवं दुलोब्यान तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली सांदी तुमकां दिवं देवाचो एकलो स्पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत आमचे सांगता आसा तो तुमचे सवय रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावून तुमचें रक्षण करूं देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या आशिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचें सर वायट बसपान उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परचळून दी सर पदवेदार देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमचे सदैव सदां सासो मोगाचें दिमेर सराविया मुकलो वेळ आमी आराधनान सोम्या संगता करसूंचो हो पवित्र वेळ आशिर्वादांचो भाग्यवंत वेळ जावन आसा तर सोम्याक आमचे मदें आमी स्वागत करया
पवित्र सक्रामेंतांत उंड्या रुपार अजरशा मोगळा जेजू तुका कालसांत आमी आराधन करता तुझे अजरपण ह्या पवित्र सक्रामेंतांत वळखता तुवें गेल्ल्या सर बरेपणाचो आमी उगडास करता आनी कालसांत हांव अर्घ दिता तुका आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवंक सकना हांव तरी भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी तुका पळयता मोगळा जेजू आमचे अंतस्करण जाणासो देव तूं आमची मेटां आमची चिंतना आनी शेगूण कळीत आसुनी आमकां चलोवचो देव तूं ह्या घडये तुजे समोर आमी आयल्या आमची कंत बेजाराय आमची भिरांत आनी आमची पिडा शिडा प्रस्तुत घडये आमकां दोस्तात आमचें म्हणलें कितें आसा तें सर ह्या वेळी तुज्या पांय तळां ओपून दिता हो थोडो वेळ तुजे संगता रावंक आमी आशेता ओ पवित्र वेळ पवित्र सक्रामेंताच्या सोम्या संगता करसूंक आमी खुशी व्हरता सोम्या मोगा तुजे थंय वळटा कशें आमी दर्याच्या तडी लागीं लारांक पळोवन रावता ताजी थंडाय आनी उदका थंबे आमच्या कुडीक लागतात तशें आमी ह्या सक्रामेंता मुखार आतां दिम्येर हजर आसतना खरेंच सोम्याची किरणां ताजो प्रकाश ताजी कृपा आमच्या थंय वळटा कित्याक ताजे लागीं गेल्लो कोणूच निराश जावचो ना यस बवट्टान यस पत्नीन आनी बरोशन आतां ताका आमी नमन करया आराधन करया आनी कव्या गीत आराधन तंदे आराधन येसुवे आराधने तंदे आराधने येसुवे आराधने आत्मने त्रिएका देवाने वडा तळा आमी म्हणया आराधने तंदे आराधने येसुवे आराधने आत्मने त्रिएका देवने आराधने आराधने ನನ್ನ ಯೇಸುದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಏಕ ದೇವನೇ
ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನಿಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Amin. Bushya. Praise the Lord. Praise the Lord. Whatland? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आम्ही किती गायल्या ಗೊತ್ತು ना फादर पाद्रापान परच्या मुंगळार हांव आयिल्ली तशें मुंगळारा एक नवें आसा म्हणल्यार हांव आयलो फादर पळय गे अर्घ स्तुती वगळाप न्ही गे आमी आराधन करूंक ताची स्तुती करूंक मिसाच्या हातूंत भाग घेवंक तद्देवाच्या नवें पात्र घेवंक न्ही गे त्या उद्देशान आयिल्ल्या न्ही गे आमी हांगा ओके कितें भक्त तुमकां हांगा आयल्या ह्या पुणशेताक पयलें कितें भोगतालें तें आतां आनी सदां सर्वता कितें भोगता तुमकां बरेंपण जाता वय देवाक अर्घां प्रेज द लॉर्ड आमकां इगर्जी भितर सरतना बरेंपण जाता परतो संतोश न्ही संतोश मेळटा आराधना वेळा समाधान आमकां आत्मीक बरेंपण मेळटा त्या बाबतींत आमी पुणशेताक येता पातयेणी दवरून बरवस दवरून ह्या सक्रामांचें आराधन आमी करता न्ही आमी देवाक कित्याक अर्घां वगळाप दिजय आमी देवाक कित्याक अर्घां वगळाप दिजय आतां तप्पन सारी म्हणना तुमकां कोत्तालें सांगा येदोळ मुसोर सांबाळल्याक तो देव जावन आसा तो आमचो रचणार जावन आसा तो आमचो पसणार जावन आसा देखून किर्तनकार 95 म्हणटा आमी देवाची स्तुती करूंक जाय न्ही आमी देवाची स्तुती करूंक जाय आनी छतना आमी देवाची स्तुती करतना कितें भोगता आमकां बरेंपण भोगता न्ही मोतीक उल्हास संतोष समाधान आमकां भोगता त्या देखून कोणें देवाक स्तुती करी जाय हें गोत्तू ना फादर कीर्तनकार कितें म्हणटा 148 कीर्तनकार कितें म्हणटा पृथ्वींतल्या सर मनशांनी राय जावं पृथ्वी जावं युवक जावं युवती जावं भुरगीं जावं आमी सर्वांनी देवाची स्तुती करची म्हणटा कीर्तनकार 148 2-13 ओळी म्हणसर ते सांगता आमकां त्या देखून आमी देवाची स्तुती करी जाय ओके आतां आमकां देवाची स्तुती करची आमकां कळ्ळें त्या दाळा आमी देवाक अर्घां वगळाप दी जाय
केदळ देवाक आमी अर्गां वगलाप दीस जाय कीर्तनकार 103 म्हणटा उदें दितावन अंतजबऱ्या सर्वेस्पराची स्तुती करी जाय त्या देखून कीर्तनकार म्हणटा कितें म्हळ्यार 146 कीर्तन कितें म्हणटा की म्हळ्यार 2 वळींत आमची चिणी पर निरंतर आमी देवाची स्तुती करी जाय म्हण सांगता आमी करता गे ना तरी पटी आमी फुरसत ना वादा बिजी शर्मा सांगिल्ल्या बरें आता दुसरें सवाल जावन आसा खंयसर देवाक अर्गां स्तुती करी जाय खंयसर अर्गां स्तुती करी जाय आमी मस्त पटी येता न्ही रेतेरीक आमी स्तुती आराधन ओगलाप हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटा न्ही आता खंयसर ती अर्गां स्तुती करी जाय म्हणटा कीर्तनकार 151 कितें म्हणटा सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ताची स्तुती कर खंय सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ताची स्तुती कर कीर्तन 151 आवळींत आमकां वाचूंक मेळटा बोबंगाळ भाव भयणीनो कोणा स्तुती करूंक जायना कोणा स्तुती करूंक जायना व्हेरी गुड मेल्ल्याक माती थोडे आमी मेल्ल्या पर्यंत करता न्ही स्तुती करतना नाका आज पुरा सांडल्या ती शेजारची सिल्ली बाय करून दी हांव इल्लें पळयता म्हणून आमी कितें करता मेल्ल्या पर्यंत आसता तेणें सांगिल्लें बारी बरें मेल्ल्या मात स्तुती करूंक जायना त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो तर आमी जिवंत आसा जाल्यार आमी उरपेन स्तुती करूंक जाय देवाची न्ही त्या देखून अर्गां स्तुती थोडे पटीन थोड्यांक नाना तरेची अर्गां स्तुती आमी करता न्ही थोडे बोम मारून स्तुती करतात न्ही थोडे बारीक उशी थोडे उबे रावन करतात थोडे हात उबारून करतात म्हळ्यार शरणां करतात संकेत जावन स्तुती करतात ताळयो पेटोवन स्तुती करतात थोड्यांक बारी उल्हास ताळयो पेटोवन संतोशान दिमी घाल स्तुती करतात भगवून देवाची स्तुती करतात जेजूच्या पांय तळाक येवन जेजूची सेवा स्तुती करतात वगेत बसून थोडे स्तुती करना आसात नाचून गावून आमी देवाची स्तुती करता न्ही आनी त्या बाबतींत मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या कुटुंबांनी आमकां अर्गां स्तुती इगर्जीन केदाळ पावना गे आज मंगळार आमी येतात कोस्ट काण तुमी पयस हांगा येतात अर्गां स्तुती करतात घरा करीचे गे गोत्तू ना फादर ओके आतां गुत्तू ना घरांनी अर्गां स्तुती मागणें केन्ना आमी करता तेन्ना कुटुंबान आसची बंदड घरांत आसचो खोटो स्पिरीट घरांत आसचें नासमाधान मोतीची बेजाराय करंदाय उणी जाता आनी जेन्ना मावनी जावन वगी रावन देवाची स्तुती करूंक जायना तिणें सांगिल्लें बरी मेल्ल्यांक मात जायना जिवंत आसा जाल्यार आमी मावून रावन देवाची स्तुती करूंक जायना त्या देखून गिन्यान आसून चिंता पासून मनशापण आसून गायन आनी म्युजिकान खेळून थाळयो पेटोवन हात उबारून देवाची स्तुती करूंक जाय तेन्ना मात देवाची स्तुती आमी करता मोगाळ भाव भयणीनो घोव बायलां मदीं समाधानांतल्या वेळार मानसीक पिडेक ओळख जाल्ल्या वेळार केन्ना देदोस्प जाता आमकां कश्ट म्हण आमी बगता जिणेंत थोडे नेरस जाता सगळें संपलें म्हण बगता आमच्या जिवनांत त्या वेळार खांगल जाता थोड्यांनी फकात वंटाची स्तुती करची देवाक आमी उबे रावन आतां स्तुती करया सगळे आमी उबी रावया आनी गावया गीत गावन स्तुती करया ताळयो आमी पेटया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर
हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती पातकांचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पातकांचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पातकांतावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पातकांतावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गाऊन स्तुती कर जेजूच्या मानाक व्हड्या दळान आमी घेवया हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानागती हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती आसा लागी आमकां मोगान ऐकत वेगी पातक्यांत तो आसा लागी आमकां मोगान ऐकत वेगी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच आसा आमचे मुखामुखी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी गीत गाऊन स्तुती करूया व्हड्या दळान जेजूच्या मानागती कम ऑन हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानागती हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती शिसांचे पाय ताणें धुल्ले आनी खालतेपण आमकां शिकयले शिसांचे पाय ताणें धुल्ले आनी खालतेपण आमकां शिकयले काल्वारी ताणें जय जोडले सर्गीचे राज आमकां जोडून दिले काल्वारी ताणें जय जोडले सर्गीचे राज आमकां जोडून दिले गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानागती व्हड्या उरपेन हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानागती हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती हालेलुया हालेलुया
दोगा भुरगीं इस्कॉलाच्या मैदानान खेळोन आसतना ती तांच्या लागीं आसले इल्ले इल्ले चिल्लार पयशे मेजू लागलीं. एकलें म्हणालें म्हज्या लागीं 1 रुपया आसा. तवळ 50 पयशे आसलें भुरगें म्हणालें ना तुजे लागीं केवल 50 पयशे मात्र आसात. ताका दुसऱ्यान तक्षणान जाप दिली म्हज्या पप्पान आज सांजेर म्हाका चडीत 50 पयशे दिता म्हूण सांगलां. त्या देखून म्हजे लागीं 1 रुपया आसा म्हूण सांगलें. वय मगाळ भाव भयणीनो, त्या भुरग्याची कितली पातेणी पळया ताच्या पप्पा थंय. आपल्या बापायच्या उतरांचेर आपणा लागीं 1 रुपया नासल्यारय बापायच्या पासून खातीर वंदन आपणा लागीं 1 रुपया आसा म्हूण पातीन धैर्यान सांगता. पूण जेजू आमचो सडवणदार म्हूण जण आसून आमच्या कश्ट आकांता वेळार तो आमकां आदार दिता म्हूण कळल्यार सवार पोटी ताजे हांव संपूर्ण भरोसो धरूंक चुकोवन पडल्या. तर मगाळ भाव भयणीनो, ह्या वेळी आमी बक्षण मागचें पडटा. आमची जबाब जावन आसा काकूळ म्हजी कर येसुम्या. अरिया उलयका तुमची जबाब काकूळ म्हजी कर येसुम्या. दयाळा जेजू, तुवें दिल्ल्या सर देण्या पासत वर्ते दोन वेळ जावन आसा. हो वेळ एक फावटी पाशास जालो तर परत आमकां फाटी मेळना. तरी आमच्या आळसायांक लागून TV, मोबायल, कंप्युटर, इंटरनेट असल्या संगतींक बळी जावन वेळाचो सारको उपाय करूंक ना. भुरग्यांनी शिकपाक जाय तितलो वेळ दिवंक ना. इवजणांनी आपल्या फुडारा विशीं चडीत चिंता आटयनासतना वेळाचो उबाड केल्ल्या खातीर वडिलांनी भुरग्यांक तशी इवजणां खातीर दिसपट्ट्या जिवितांत बावार्थाच्या संगतीक सारको वेळ दिनातल्या खातीर बक्षणांनी आमी मागता. काकोळट म्हजी कर येसुम्या. मोगळा जेजू, आमच्या आत्मीक बरेपणा खातीर आमकां तुवें विविध तरांची संस्कार सक्रामेंट दिल्यात. एवकरिस्ताचो कुंभसाराचो सक्रामेंट एक प्रमुख जायते बडी ह्या संस्कारांत भाग आळसायत वरी नाकुशी दाखोवंक संस्कारांत थंय शेळेपण दाखयल्ल्या खातीर तशेंच पावते परी ह्यो संस्कार सेवेंतल्या खातीर पाश्चाताप पावता आनी म्हणटा काकूळट म्हजी कर येसुम्या. मोगळा जेजू, आमच्या पिरगजीन ह्या जगांनी धर्मीक भाव भयण तुवें आमकां दिल्ल्या एक वरचें देणें. आमच्या पिरगजीच्या बरेपणाक जायते वावुरतात. तरी आमच्या नकारात्मक चिंतपाद्वारी आमच्या खातीर मनोभावाद्वारी सारकी रितीन समजून चुकल्या. ते स्थानमान दिवंक आमी चुकल्या. ह्या खातीर तुज्या कडेन बक्षणी मी मागता. मोगळा जेजू, कुटुंब आमकां तुवें दिल्ली वर्ती काणीक. जे कुटुंब सांगता मागता तें बाळटा म्हणून आमकां कळीत आसा. तरी जायते पटी आमच्या कुटुंबाचें मागणें करूंक, तुजें उतर वाचूंक, नियाळ करूंक, तुजे उतरां प्रकार चलोवन जिवितांत तुका पयस जागो दिवंक शकल्या. कुटुंबान एकामेकाक समजून घेवंक, आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक सारकें शिकाप, देवबिरांतीन भावार्था विशीं समजूनी दिवंक, भुरग्यांनी इवजण आपल्या वडिलांक खालस जावन जिवंक एकामेकां माया मोगान चुकल्या. ह्या खातीर आमी बक्षणे मागता. मोगळा जेजू, आमकां अरियेकल्यांक आमच्या तांकी प्रमाणे वावरूंक फावो केलाय. जावंक पुरो कृशीचो, सरकारी उद्योग, वाहनांनी, ऑफिसांनी, इस्कॉलांनी, संस्थांनी, कंपनीन अशें ह्या वावराद्वारे दिसपट्टो ग्रास फावो केला. तरी तें काम बऱ्या तरेन करूंक फाटीं सरल्या खातीर आमी बक्षणे मागता. मोगळा जेजू, हो पवित्र वेळ तुजी स्तुती करूं आमकां तुवें जीव दिल्ली. पूण जायते फावटी आमची स्तुती करच्या बदलाक ती हेरां विशयान उलोवन चुकोवन पडल्या. देखून आमी तुजे लागीं बक्षणे मागता. सुम्या, तुवें आमकां 2 दोळे दिल्यात आनी तुजी कृत्यां नियाळूंक तरी जायते फावटी कशें करूंक आमी चुकोवन पडल्या. देखून आमी तुजे लागीं बक्षणे मागता. सुम्या, हेरां विशयांत चिंतूंक तुवें आमकां काळीज दिल्ली. पूण जायते गणितांनी तें आमी पात्रा सारकें घट केलां आनी मोवाळ्यान शिवंक चुकोवन पडल्या. देखून आमी तुजे लागीं बक्षणे मागता. सुम्या, आमच्या आनी हेरांच्या बरेपणा वावरूंक तुवें आमकां पांय दिल्ले. पूण आमी तशें करिनासतना
स्वार्थांची येल्या देखील आम्ही तुझ्या लगे बॉक्साने मागता काकूत मुजी कर येसुम्या सुम्या चणवयान आणि दिवबिरांती शिवंक तुवें आमकां गिन्यान आनी बुद्ध समजणी दिली पूण त्या वापरीत वायट चिणी जी येयल्या देखून आमी तुझ्या लेगी बॉक्साने मागता काकूत मुजी कर येसुम्या ह्या सक्रामेंता दरसच्या जेजू सांगता थोडो वेळ मौनपणे आमी पाचार करया दोळे आमी दंपया तुज्या काळजान आसलेल्या जेजू लागी उलोवंक प्रयत्न कर आमच्या चिणयेंत कुटुंबां वाड्या कुटुंबान पिरगस कुटुंबान समाजेन जाल्ल्या बऱ्यापणाक आतां आमी मौन रितीन अर्गां दिवया तसो समी जेजू क्रिस्त आमकां सदांच राखूं आनी सांबाळूं आनी गावया गीत तुका समिया अर्गां दिता तुका समिया अर्गां दिता तुजी विशीत कृत्यांनी आठा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुनावता तुका समिया अर्गां दिता तुजी विशीत कृत्यांनी आठा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुनावता संतारा उजवाड पंथा अंतर तुझे महिमेती भरता सूर्य संतारा उजवाड पंथा अंतर तुझे महिमेती भरता रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पविसा गवंगा रस्ता तू रस्ता तुका समिया अर्गां दिता तुजी विचित कृत्यांनी आठा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुनावता नावडता तुका फुलां फळां वखरता तुका मनशा बाळां नावडता तुका फुलां फळां वखरता तुका मनशा बाळां रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पविसा गवंगा रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पविसा गवंगा तुका समिया अर्गां दिता तुझे विचित कृत्यांनी आठा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुनावता तुका सदांच सुनावता तुका सदांच सुनावता फाटल्या दिसांनी आमकां राखून व्हेला जेजू हांगासर ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसा आमच्यानी एकामेकाचें जिवीत आमच्या जिवितांत आदार जावचें सगळें ताका समर्पण करया ह्या वेळी तर रक्षण मागून घेवया आमची जबाबदारी आसा हांव तुका समर्पिता समिया वड्या तळ्या म्हणया हांव तुका समर्पिता समिया म्हजो मोग हांव तुका समर्पिता समिया म्हजो बवर्तनी बरोसो हांव तुका
समर्पित आसुमिया म्हजी पिडा आनी कश्ट हांव तुका समर्पित आसुमिया म्हजे सूख आनी दूख हांव तुका समर्पित आसुमिया म्हजे कुटुंब आनी अस्तबदीक हांव तुका समर्पित आसुमिया म्हजी राठवली आनी समस्ये हांव तुका समर्पित आसुमिया म्हजे अस्कतकाय आनी पातकां हांव तुका समर्पित आसुमिया म्हजे वायट सवय आनी अवगण हांव तुका समर्पित आसुमिया म्हजे काम आनी कमाई हांव तुका समर्पित आसुमिया म्हजे क्रिश्चनी वेव्हार हांव तुका समर्पित आसुमिया म्हजे शिकप आनी सपनां हांव तुका समर्पित आसुमिया म्हजे कुटुंब आनी मोगाची मनशां हांव तुका समर्पित आसुमिया म्हजी पिरगस कुटुंब हांव तुका समर्पित आसुमिया म्हजे शिकपाक आनी विद्यार्थींक हांव तुका समर्पित आसुमिया म्हज्या कुटुंबान आसचे पिडेस्त आनी मलगाड्यांक हांव तुका समर्पित आसुमिया आमचो वाडो आनी वाड्यागारांक हांव तुका समर्पित आसुमिया आमच्या सर गुरकार आनी लयक भाव भयणींक हांव तुका समर्पित आसुमिया आमच्या बवार्थी शिक्षण दिवच्या शिक्षकांक हांव तुका समर्पित आसुमिया आमच्या सर दानींक हांव तुका समर्पित आसुमिया आमच्या संघ संस्थे आनी संध्यांक हांव तुका समर्पित आसुमिया आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक हांव तुका समर्पित आसुमिया आमचे शिक्षण संस्थे हांव तुका समर्पित आसुमिया आमचे कामेल आनी चाकर हांव तुका समर्पित आसुमिया आमची वाहन आनी आयुधां हांव तुका समर्पित आसुमिया आमची कामाची हातेर आनी मिशनरी हांव तुका समर्पित आसुमिया आमची गोरवां आनी मनजाती हांव तुका समर्पित आसुमिया आमची संपर्क साधनां हांव तुका समर्पित आसुमिया आमची सर येवजण आनी कामां हांव तुका समर्पित आसुमिया वर्गवंदस्य आमच्या कुटुंबांनी मोगाच्यांक हांव तुका समर्पित आसुमिया कुटुंबां जिवीत जिवंक कश्ट जाल्ल्यांक हांव तुका समर्पित आसुमिया काम मेळनासतना बेकार आशिल्ल्यांक हांव तुका समर्पित आसुमिया सैरीक मेळनासतना कंगल जाल्ल्यांक हांव तुका समर्पित आसुमिया आस्पत्राच्या पिडेस्तांनी सर दाखतेरांक हांव तुका समर्पित आसुमिया वायटाच्या सवय गुलाम चल्ल्यांक हांव तुका समर्पित आसुमिया सर एकसुरी जिवनपण जिवनच्यांक हांव तुका समर्पित आसुमिया आमच्या मध्ये आसच्या सर दुबळ्या धाकट्यांक हांव तुका समर्पित आसुमिया वडिलांतल्या अनाथ भुरग्यांक हांव तुका समर्पित आसुमिया विशेष सक्तीच्या सर भावा भयणींक हांव तुका समर्पित आसुमिया आमच्या सेसारांनी सवावरेड्यांक हांव तुका समर्पित आसुमिया आमच्या राजकारभारांक हांव तुका समर्पित आसुमिया पवित्र सभेच्या सर वडिलांक हांव तुका समर्पित आसुमिया आमच्या सैनिक आणि पोलीस सिब्बंदींक हांव तुका समर्पित आसुमिया लोकांची सेवा करच्या समाज सेवकांक हांव तुका समर्पित आसुमिया न्याय नीतिदाराक हांव तुका समर्पित आसुमिया सुम्या हांव सर्वच तुका समर्पण दिता कित्याक तुजें विणें हांव कितेंच करूंक शकचो ना तूं म्हाका सायज सुम्या सदांच तूं म्हजे लागीं राव ह्या पवित्र सक्रमेंतां तुज्या उजर हांव आसा म्हज्या सुखान दुखान पिडेंत भलायकेन सदांच तूं म्हजे संगी राव सुमी म्हणटा खंतीस जायनाका निरस जायनाका चंचल जायनाका सदांच हांव आसता तुज्या बऱ्यान म्हणटा ह्या बोगणांनी सर सांगता आमी म्हणया नन्न हत्तिराविरू ओ येसुवे ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ hallelujah 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 ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ನನ್ನ
ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆ. Alleluia, 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 Alleluia. या वक्ता जेजू तुमकां आपडटा आनी गुण करता. या बरोबरच्यान आमी निराशें जायनासतना जेजू मुखार आसा. जेजू म्हजी पिडा आपड आनी गुण कर. खंडीत या वक्ता जेजू आपडटा, अरी एकल्यांक गुण करता. या पवित्र तुमी हांगासर आसा मोगाळ भावा भयणीनो, आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो म्हणल्या उद्गारान आमी म्हणया, आपड जेजू आनी हांव भलायकी मेळटली. आपड जेजू आनी हांव गुण जातलो. आपड जेजू गुण कर जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जय तितली भलायकी मेळटली भोव मोगाळ भाव भयणीनो. हांगा सवार कश्ट तेरान हांगासर येतात, तरी आपूण शेताक हांगासर आयिल्ल्या सर्वांक जेजू एकाच परवशन म्हणटा, ह्या म्हज्या भयणी, ह्या म्हज्या बाबा, तुका आपडटा या वेळा, ह्या वखदां हांव तुजे सांगत आसता, हांव तुका खूण करता. ह्या पदवेन मोगाळा भाव भयणीनो, जेजू आपडटा. आमकां आपडटना गुण जाता. आमचे हात तकलेर दवरया. पवित्र आत्म्याची कृपा आमी हांगासर मागता. सर पवित्र आत्म्याच्या देवान आमकां कृपेन बेसांव आमकां मागता आसतना सुमी जे आमकां गुण करता, आपड जेजू, गुण कर जेजू, सुमी आमकां म्हणटा. त्याच पवट्टान बरोशान थोडे वेळ मावून रावन सुमी आमच्या खालसां देवंक आसता. आतां आमी मुखार येवन तेलावणी करता आसतना आमकां सुमयाक आमी समर्पिता. सुमकां आपूण आमकां गुण करता, सर भलायकीन आमकां निवरता. त्याच बावट्टान आतां आमी सुमयाक मुखार येया. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. सुरवेरतान रूपाधले, मनशाक तुवें रूपीत केले. सुरवेरतान रूपाधले, मनशाक तुवें रूपीत केले. ये तूं बापाच्या तूं बोळ मोज्या आत्म्या. ये तूं बापाच्या आत्म्या, तूं बोळ मोज्या आत्म्या. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. दैविक शब्द जावन आसलो, शब्दाच्या शक्ती संसार सोड. दैविक शब्द जावन आसलो, शब्दाच्या शक्ती संसार सोड. ये तूं
कृपेच्या आत्म्या भरतून देण्याने वात्या येतून कृपेच्या आत्म्या भरतून देण्याने वात्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन मोगा सौभाग्य तुवे बांधून सर्गी वैभव तुवे जोडलं मोगा सौभाग्य तुवे बांधून सर्गी वैभव तुवे रचलो येतून मोगाच्या आत्म्या भरतून मोग मोजा काळजा येतून मोगाच्या आत्म्या भरतून मोग मोजा काळजा आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये आमच्या कुटुंबांतल्या सगळ्या सणांची नांवांकान सुम्याच्या पांयतळां समर्पया सुम्या तूं आमकां सर्वांक आपूण आनी घूण कर आमचे सर तराची बंधन सुटय मागण्याच्या जिविताच्या बळांत भावार्थान घट जावंक ह्या जुबले वर्सा बरी आत्मीक थायरायकर नासतना बरो सुसणी नासतना कुटुंबाच्या संतोषा खाराण जावच्याक आमचे मदीं आसचें सगळें मेळ्ळें आनी पोरणे नास करन जे मोगान बरोवंक कुटुंबान आनी मोगान एकवटान जिवंक तूं आमकां तुजी कृपा दी सक्रमेंटच्या आशिर्वादा आदी आमी मागता पवित्र सक्रमेंतल्या जेजू तुजे दैवीक आशिर्वाद मागता तुजे आशिर्वाद पडोवंक आमच्या कुडीचेर आनी आमच्या आत्म्याचेर भलायकेन आमकां सांबाळ आमची बेसराय पयस कर आमचे संतोष भाग्यवान कर आमची शिक्षा आळू कर तुजे आशिर्वाद पडोवन आमच्या कुटुंबाचेर मोगाची आनी सवस्काची बीड आरती जावं दीत तुजे आशिर्वाद पडोवन विविध तरांनी अनवरांनी संकश्ट भोगतेल्यांचेर तांकां आळवायला भोंवदी तुजे आशिर्वाद पडोवन आमच्या भोंवती जिवच्या कातुलिकांचेर तुजे पवित्र सत्संगाच्या वळख तांकां लाभोवन दी तुजे आशिर्वाद सदांच आमकां लाभय सुमया जेजू आशिर्वाद जोडूं गावया गीत येद्या व्हड्या सक्रमेंतां येद्या व्हडा सक्रमेंतां साष्टांग नमन करुया पूर्विल्या त्या रूपां बोला नव्यो रिती आदाया सोलवून वेचास्कत विश्वा भावार्थाचें बोळ दिया जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी गावता प्रार्थुया ये देवाविचे सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडयलोय तुझ्या सोडवणीचे फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको
तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो चियेता राज करताय ससनाच्या ससना. देवाक दिन वासून देवाची स्तुती करन निमाणे गीत आमी गावया. स्वर्गा दिव्या आमी सम्यक सिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया. स्वर्गा दिव्या आमी सम्यक सिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया. पर्वता खुशीन आमचे दोळे उबारया. उंसा येता देव आमचे मागणे आयकता. पर्वता खुशीन आमचे दोळे उबारया. उंसा येता देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्गाता का ससता ससना उपकारता सोबा उडया. देखून अर्गाता का ससता ससना उपकारता सोबा उडया. अर्गां दिया आमी सम्य करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिया आमी सम्य करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वादी आमकां. सांजुत्ता देवा आमकां विनंती कर सजे कृपेन निरंकार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. दिव्यवाणी